तर मौनपणान जे कितें आमकां ते सवा घेवन आमी आयल्या तांचे पासो तो एक घडी मौनपणान मागया. विशेष रितीन ह्या दिसांनी हांगासर येवच्या भक्तिका पसोत जे कोणी तांचे ते सवा हांगासर भेटयल्यान तांचे पसोत आनी परगांवांत वावर करतेल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पसोत उंचल्या शिकपा खातीर परगांवांक गेल्ल्या आमच्या भुरग्यां बाळां पसोत ह्या वेळार आमी मागया. सकड आमची मागणी आनी ते सवा जेजूक समर्पून सांगाता मागया. ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवं उखललो आसता. तुका पातळीन उलो मारतेल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. बाळूक जेजू लागीं मागणें. ए अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळसांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागतां. तुजें तितलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमचेर जायतीं बेसांवां धाराळ मापान वतल्यान हे नवें वर्स आमकां फावो केलां. फाटल्या वर्सांत राखलां सांबाळलां. फाटल्या दिसांनी जायतीं कार्यक्रमां जावं आमच्याच घरांत आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत आसलीं सकड ताच्या आशिर्वादान तीं भरल्यान आनी आमच्या खासगी जिवितांतय जायतो बेसांव ताणें वतलां. सर बेसांवाचो उडास काडून ताका दिन वचून सांगता आमी म्हणया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजेपांच्या इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी कळनातली दैवीक जोडून देत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागूंक तकले बगायात. सर पदवेदार देव कनवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी चडवून दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. बावडतेचे शिकवणे तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यानी तिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मुगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवें सदांच आसूं.
भाऊन आनी भयणीनो, आतां पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. जर तुमकां वचूंक वेळ जाता जाल्यार तुमी जेवण घेवन वेचें. आराधनांत रावल्यार भाग घेतल्यार बारीच अपुरबाय. आनी जर कोण भायर बसलेलीं आसात, जर इगर्जेंत भितर जागो खाली आसा जाल्यार दयेकन भितर या. कित्याक म्हळ्यार तुमी वर्तो त्याग सॅक्रिफीस घेवन आयल्यात. भायल्यान हेणे तेणे लोक वेताना मागोवंक केल्ले कश्ट जाता. त्या देखून हो मुखलो अर्दो मुक्काल घंटो सुमयेच्या संगातपणांत एकीनपणान डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना करसूंक प्रयत्न करया. त्या देखून जाता तितल्या मापान इगर्जे भितर येवन हांगासर आराधनांत भाग घेया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन.
आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तू आमचो भोवया करता सर्व नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार गजुराया मोकळीस्ता करता स्तुती आराधन जेजुराया मोकळीस्ता करता स्तुती आराधन जियोनासाय आमच्या काळजात अर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार लाजरसच्या मोगळाची सूट तुका जावं महिमा वंदन अर्घ आणि स्तुती सोम्या तू म्हणटाय मातेवाचे शुभ वर्तमानात द्याय नो वाक्य तेरा हावायला फातक्या खातीर न्हय भाग्यवंता बसोत वय सोम्या जेसू आमी फातकी तरी आमी अस्कत तरी तुझे मुखार येवन तुझी स्तुती करचे हे वर्ते भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्या ह्या घडये तुका प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिता सोम्या जेसू ह्या घडये आमी तुझे समकर येवन रावल्या वाचता आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुका आमी अर्घां दिता सोम्या तुवें आमच्या जिवितांत जायते विस्मिता आजापा बरेपण तुवें केलाय सोम्या हर एका घडये म्हजे सांगाता रावून तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय तुवें म्हाका पोसलाय सोम्या इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 40:3 वाक्य एका तावन आमी आयकता भिये नाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोच भिये नाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार हांव तुजे सांगाता आसतलो तूं न्हंयतल्यान वयशी जाल्यार तूं बुडसूनाय तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार नास जावन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजो नास करच्यो नात वय सोम्या ही बसवणी तुवें आमकां दिल्याय आनी हाचो अणभोग आमच्या जिवितांत हर एका घडये आमी कर नासाव अणभव कर नासाव हर एका घडये तूं आमच्या सांगाता रावण तूं आमकां राखताय पोसताय सांबाळताय आमची तूं जतन घेवन आसाय सोम्या तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर ह्या घडये आमी तुका अर्घां दिता सोम्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर विस्मिता खातीर तुका अर्घां दिवच्याक आमी हांगासर एकठांय जाल्या म्हज्या जल्मांत हांव आज म्हणसर सोम्या जायते विस्मिता जायते बरेपण तुवें केलाय हांव एकसूर आसतना तुवें म्हाका सांगात दिलाय हांव बेजारार आसतना तुवें म्हाका धैर्य दिलाय हांव पडल्या वेळार सोम्या तुवें म्हजो हात धर म्हाका वयर उखल्लाय हेरांनी तिरास केल्ल्या वेळार सोम्या तुवें म्हाका स्विकार केलाय हांव काळोखांत चलता आसतना म्हज्या जिविताचो उजवाड तूं जालाय सोम्या म्हज्या जिवितांत पिडा येता आसतना तूं म्हजी भलायकी जालाय विविध आजापा विविध विस्मिता सोम्या तुवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाचेर केल्यात जायते बेसांवां तुजे कृपे वरवीं
हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत जोडल्यात आसता. तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर हर गांधीमच्या गांवांगासर तुजे मुखार उबो आसा. जायते फावटी सोम्या तुजे हांव बेसांवां घेवन तुका अर्गां दिनासतना हांव अनउपकारी जाला. इस्रायल परजे बरी हांव जाला. देवान विविध रितीची आजापा विस्मिता इस्रायल परजेचेर केली. पूण तांच्या जिवितांत ल्हान एक कश्ट आसतना देवा विरोध ती परजार सुसूंक लागली. तशेंच सोम्या म्हज्या जिवितांत ती ल्हान एक पिडा येता आसतना तुवें केल्ली महत् कार्यां आजापा विस्मिता हांव विसरून तुजे हांव पयस केला आसता. ह्या घडये तुजे समकोर हांव उबो आसा. धिंब्यांनी पडला. तुका अर्घां दिवच्याक तुवें म्हज्या जिवितांत केल्या सर्व उपकाराक तुजी स्तुती करच्याक सोम्या. जशें लुकाची शुभ वर्तमान अध्याय 17 वाक्य 16 तो एक कोडकार तुजे मुखार येवन तुजे मुखार सर पडोवन तुवें ताच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुजो उपकार बावडूंक लागलो. त्याच भाशेन सोम्या त्या कोडकारा बरी आमी हांगासर तुजे मुखार आसा. तुजे मुखार आमी सर पडल्या सोम्या. तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुका अर्गां दिवच्याक तुका तुजो उपकार बावडच्याक हांगासर आमी एकठांय जाल्या आसता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजून आमच्या जिवितांत विविध रितीची आजापा केल्यात. जेजून आमच्या जिवितांत विविध रितीची विस्मिता केल्यात. जायते बरेपण केला. हे सर बरेपण ह्या घडये उगडास काडया. सोमी आमचे मुखार आसा. ताका आमी अर्घां दिवया. ताका आमी दिनवासया. एका गिता मुखांतर आमी सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ले सर उपकार आमी उगडासाक हाडन ताची आतां आमी स्तुती करया. सर्व आमी सोम्याक ना बाडया. संतसाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुडया. सर्व आमी सोम्याक ना बाडया. संतसाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुडया. लोकांनो तळयो पेटून रसनाराक नावाड्या. एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया. कित्याक तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो वसनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया. सर्व आमी सोम्याक ना बाडया. संतसाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुडया. सर्व आमी सोम्याक ना बाडया. संतसाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुडया. उपकार आमी ताचो बावुडया. उपकार आमी ताचो बावुडया. हालेलुया 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 हालेलुया
माथेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 11 वाक्य 20 आणि 8. ये या तुम्ही समेस्त कष्टतल्यानो आणि वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. ये या तुम्ही समेस्त कष्टतल्यानो आणि वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. ये या तुम्ही समेस्त कष्टतल्यानो आणि वजन वयतल्यानो हांव तुका विशेव दितलो. वय सुम्या जेजू ह्या उतरांचेर पातयेनी दवरनो भरवोसो दवरनो सोम्या. आमी हांगासर तुजे मुखार उबी आसा. तुजे थंय येवन रावल्या सोम्या. म्हज्या जिवितांत असचे सर कश्ट बेजाराय निरासपण एकसरपण म्हज्या जिवितांत असचे सर उणेपण सोम्या खालोक ह्या घडये तुका आमी समर्पण दिता. ह्या घडी तुका आमी समर्पण दिता सोम्या. म्हज्या जिवितांत विविध रितीचे कष्ट आता सोम्या. विविध रितीच्या बेजारायेक हांव वळख जाला. विविध रितीच्या कश्टाक हांव वळख जाला सोम्या. वाईट म्हणजे रासवडकी सलोयन आसा. वय सोम्या खालोकांत हांव जियेवन आसा. विविध रितीचे समस्ये म्हज्या कुटुंबांनी आसात. हे सगळे ह्या घडये तुका हांव समर्पण दिता जेजू. समर्पण दिता. सबार पोटी सोम्या कुटुंबाची जबाबदारी घेवंक जायनासतना भुरग्यांक बरी देख दिवच्याक सोम्या हांव चलवला. आर्थीक अडचणेक हांव वळख जाला सोम्या. म्हजे खांब हांवें होगदायला. वय सोम्या जायते पोटी जिवीत इतले सगी म्हळ्यार सावाल म्हणजे ते उदेला. हांव म्हज्या जिवितांत निराश जाला कांगाळ जाला सोम्या. पूण हांवें बरोवसो सांडूंक ना. ह्या घडये हे सगळे कश्ट बेजाराय घेवन हांव तुजे मुखार आयला. जो आमची शुभ वर्तमान अध्याय 15 वाक्य 15 सोम्या तुवें म्हळाय हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. हांव तुमकां गुलाम म्हूण आपयना मगर हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. वय सोम्या तूं आमचो इश्ट. आमचे सगळे कश्ट बेजाराय उणेपण आकांत निरासपण आमच्या जिवितांत असले सगळे कश्ट समजोवंक तूं तयार आसाय. हे सगळे ह्या घडये तुजे मुखार दवरता सोम्या. तुजे मुखार आमी दवरता. कीर्तन 20 आणि 8 थंयसर अशें बरयला सर्वेस्पर म्हजो बोळ ताचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजे गठाय ताचेर हांव पातयेनी दवरता. वय सोम्या तूं जावन आसाय म्हजे बोळ. तूं जावन आसाय म्हजे गठाय. तुजेर हांव पातयेनी दवरता. तुजेर हांव विश्वास दवरता. आनी म्हज्या जिवितांत असले सगळे कश्ट बेजाराय उणेपण ह्या घडये हांव तुका समर्पण दिता जेजू. ह्या घडये सगळे हांव समर्पण दिता. जिवितांत असले कश्ट जशे सोम्या पेद्रोन म्हळे जो आमची शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 7 आणि 8 खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नेक जिवीत दिवची. हेंच उतर आज तुजे मुखार रावण ह्या घडी आमी म्हणटा. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नेक जिवीत दिवची. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां म्हाका बुजवण दिवची. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां म्हाका धैर्य दिवची. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां म्हाका घटाय दिवची. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां म्हाका शांती समाधान दिवची. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां म्हाका बाचावे दिवची. खंयसर वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां म्हाका गुण करची. मोगाचे न्हू आमचे सर्वस्व जेजूक आमी समर्पण देवया. आमचे कश्ट बेजाराय सगळे समर्पण देवन गावया. सगळो जेजू समर्पिता. सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता
दिता सर्व दिता सगळं स्वाका सोडून दारा हांव समर्पिता सर्व दिता सर्व दिता सर्व दिता सर्व दिता सगळं स्वाका सोडून दारा हांव समर्पिता 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 सगळं म्हाका समर्पिता 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 सगळं म्हाका समर्पिता सगळं म्हाका समर्पिता सगळं म्हाका समर्पिता मोगच्छनो पेद्रो आपल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 7 थंयसर अशें म्हणटा तुझे वजे ताचेर घाल तो तुजी जतन घेतलो तुझे वजे ताचेर घाल तो तुजी जतन घेतलो तुझे वजे ताचेर घाल तो तुजी जतन घेतलो वय मगाच्या भावा आणि भयणीनो विविध रितीचे वजे घेवन हांगासर आमी आयल्या हांव सोम्या मुखार आमच्या कश्टांचे वजे निरासपणाचे वजे आमच्या पिडेचे वजे बेजाराचे वजे हे सगळे सोम्याच्या पांयांतळा ह्या घडये आमी दवरया सोम्याच्या पांयांतळा आमी दवरया संपेत्रूच्या उतराचेर आमी पातया तुझे वजे ताचेर घाल तो तुजी जतन घेतलो वय सोमी सर आमच्या कश्टांक परिहार दितलो आमच्या सावलांक तो जापे दितलो आमच्या पिडेक तो वखद आणि भलायकी दितलो आमची पिडा तो गुण करतलो आमच्या जिवितांत कितें वजे आसा कितें उणेपण आसा ते सगळे ह्या घडये आमी सोम्याक समर्पण दिवया
लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 19 थंयसर आमी वाचता जाकेव एक ग्रेस्त मनीस जाय तितले ग्रेस्त काय आसले म्हटल्यार रावले रान तो जियेतलो पूण ताचे थंय शांती नासली समाधान नासले लोकांनी ताका तिरस्कार केलो एका रितीची बेजाराय उणेपण ताच्या जिवितांत आसले आनी ह्यो जाकेव जेन्ना जेजू त्या वाटेर पाशार जाता म्हूण कळीत जाता त्या वेळार वचून रमणीच्या रुखाक चडटा आनी त्या वाटेर पाशार जावन आसलो जेजू जाकेवूक पळयता जेन्ना जेजून जाकेवूक पळयले तो कितलो लांब आसा कितलो मोठो आसा म्हूण पळोवंक ना ताची ग्रेस्तकाय पळोवंक ना ताची मुस्तायकी ताणें पळोवंक ना बगर ताच्या अंतस्करणाचेर आपली दिश्ट घालता जाकेवा थंय आसच्या उणेपणाचेर जेजू पळयता ताच्या जिवितांत आसच्या काळोखाचेर आपली दिश्ट मारता ताचे थंय आसच्या बेजारायेचेर तो दिश्ट घालता आनी ताचे काळीज कणवळ्यान भरता जेजूचे काळीज थंयसर कणवळ्यान भरले देखून जेजू जाकेवा लागीं म्हणटा जाकेवा सकला देव वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो त्या जाकेवा बरी आमी हांगासर आयल्या भायल्यान आमी सोबीत दिसूंक पुरो बरी मुस्तायकी नेसून आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो पूण भितर तावन विविध रितीचे कश्ट आसात समस्या आसात बेजाराय आसा आनी जेजू आज आमची भायली सोबाय पळयना आमी ग्रेस्त दुबली म्हूण पळयना आमची मुस्तायकी तो पळयना आमी कितले शिकल्या म्हूण पळयना आमचे थंय अशी डिग्री तो पळयना भगार तो पळयता आमचे काळीज आमच्या जिवितांत आसचे ते उणेपण आमच्या जिवितांत आसची ती बेजाराय आमच्या जिवितांत आसची ती पिडा जशे जेजून जाकेवाचेर खाणवळाय दाखयल्ली तोच जेजू आमचेर खाणवळाय दाखोवंक दया दाखोवंक तयार आसा वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचो सोमी दयाळायन खाणवळायन भरलो जावन आसा कश्टतल्यांक पिडेस्तांक गरजेवंतांक निराश्रितांक पळयत आसतना ताचे काळीज कणवळायन भरले म्हणटा शुभ वर्तमान मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 5 थंयसर आमी वाचता जेन्ना जेजून आपले मिसांव आरंभ केले तो थंयसर हळड्यांनी आनी सिनागोगांनी पॉयंट करनासतना कश्टतल्या बेजार पावल्या निराश जाल्ल्या लोकांक पळोवन शुभ वर्तमान म्हणटा जेजूचे काळीज कणवळायन भरले मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 9 30 आनी 5 म्हणटा जेजूचे काळीज कणवळायन भरले मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 14 वाक्य 14 थंयसर आमी वाचता 3 दिसां हांव लोकांच्या जम्याने जेजूचो पाटलाव केलो तांकां खावंक जेवंक कितेंच नासले भुकेन थाणेन तो लोक आसलो त्या लोकांक पळयत आसतना मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 14 वाक्य 14 म्हणटा भुकेल्ल्या लोकांक पळयत आसतना थाणेल्ल्या लोकांक पळयत आसतना जेजूचे काळीज कणवळायन भरले जेजूचे काळीज कणवळायन भरले लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 वाक्य 40 थंयसर आमी वाचता खोडकार साबार वर्सां तावन कोडेच्या पिडेद्वारे तो थंयसर कश्ट नासलो विविध रितीचे तिरस्कार ताणें अणभव केले जेजू मुखार येता आनी म्हणटा म्हाका गूण कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर त्या पिडेस्ताक पळयत आसतना त्या कोडकाराक पळयत आसतना मार्काचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 वाक्य 40 म्हणटा जेजूचे काळीज कणवळायन भरले जेजूचे काळीज कणवळायन भरले खोडकाराक पळयत आसतना जेजूचे काळीज कणवळायन भरले लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 थंयसर आमी वाचता वाक्य 11 थंयसर एक विधव स्त्री आसली आपल्या एकल्या सुपुताक तिणें होगडायले आपल्या एकलो सुपूत मरण पावलो असहायक ती जावन आसली रडतली जेन्ना जेजू त्या विधवेक पळयता ताचे काळीज कणवळायन भरले शुभ वर्तमान म्हणटा जेजूचे काळीज कणवळायन भरले वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचो देव
खाणवळ्यान दयाळ्यान भरलो देव जावन आसा. जेन्ना तो आमचे कश्ट पळयता, आमची पिडा पळयता, आमच्या जिवितांत आसचे निरासपण पळयता, ताचे काळीज खाणवळ्यान भरता. जशे जेजून आपणाक पाटलाव केल्ल्या त्या लोकांचेर काणवळाय दाखयली, जशे जेजून त्या कोडकाराचेर काणवळाय दाखोवन ताची पिडा गुण केली, जशे जेजून त्या विधवेचेर काणवळाय दाखोवन मरण पावल्या तिच्या पुताक जिवांत उठयलो, जशे जेजून लाजराचेर आपली काणवळाय दाखयली, जशे जेजून कुड्यांचेर काणवळाय दाखोवन तांकां दिश्ट फावो केली, तोच जेजू आज आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आसचे कश्ट पळोवनी ताचे काळीज काणवळ्यान भरतले. तो आमचेर दया दाखोवंक तयार आसा. पळया, तो कोडकार सबार वर्सां तावन कश्ट नासलो, ताच्या पिडेक वखद नासले. तशेंच आमच्या जिवितांत कितेंय मारेकार पिडा आसूंक जावंक पुरो, गूण जायनातली पिडा जावंक पुरो, डाक्टरांनी भरवोसो सांडलो जावंक पुरो, डाक्टरांक आमची पिडा कितें म्हूण कळीत ना जावंक पुरो, आमी बरोवसो सांगचो नाका मोगाच्यानो. जशे तो कोडकार जेजू चरशी आयलो, आमी जेजू चरशी या खंडीत जावन ताचे खाणवळ्याची दिश्ट हांगासर आसच्या हर एका पिडेस ताचेर जेजू घालून आसा. ताची खाणवळ्याची दिश्ट आमचेर ह्या घडये वळोवन दी. आमचे ती अशी सर पिडा गुण जावन दी म्हूण मागया. पळया, ती विधव स्त्री आपल्या एकल्याच पुताक तिणें होगडायले, असहायक ती जाल्ली आनी जेजून काणवळाय दाखयली. आनी तशेंच त्या विधेव स्त्रिये बरी मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत सबार सांगती होगडायला जावंक पुरो, आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक आमी होगडायला जावंक पुरो, मोगाची वस्तू कितें आमी होगडायला जावंक पुरो, आमचे काम आमी होगडायला जावंक पुरो, आमचे पयशे आमी होगडायला जावंक पुरो, विविध कारणां निमती आमची आस्त आमी होगडायला जावंक पुरो, आमी जिवितांत असहायक जाल्यार जावंक पुरो. बरोवसो आमी सांगचो नाका. जशे जेजून त्या विधवेचेर काणवळाय दाखयली, तोच जेजू आमा समेस्ता मुखार हांगासर उबो आसा. आमचेर तो काणवळाय दाखोवंक तयार आसा. बरोवसो आमी सांगचो नाका मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ताचेर आमी पातयया, ताचेर आमी बरोवसया खंडीत जावन तो आमचेर आपली दयाळ्याची दिश्ट घालतलो, आमचेर दयाळ्याची दिश्ट घालतलो. आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा तो भरती करतलो, भरती करतलो. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा अणवार येता आसतना देदेस्पोर जावचे नाका, कंगाल जावचे नाका. आमच्या जिवितांत आमचे ते कश्ट निरासपण देवान आमकां तेमचे शिक्षणय वगार देवाच्या मोगाचो संकेत जावन आसा, देवाच्या मोगाचो संकेत जावन आसा. देखून जिवितांत कश्ट येता आसतना आमची नदर जेजूचेर मारया, आमचे जिवितांत मुखार सरया. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 3 थंयसर ते एक जाण तरणाटे श्राद्धक मेशक आनी आबेदनागो तांकां उज्यांत घाल्ल्या वेळार देवाची स्तुती करतात, तांच्या कश्टा वेळार देवाची स्तुती करतात आनी सर्वेस्पोर देव ताची बाचावी करता. दानियल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 थंयसर आमी वाचता दानियल प्रवादी ताका सिंहाच्या दोळीन घाल्ल्या वेळार थंयसर सर्वेस्पर देवाचेर आपले नदर दानियल प्रवादी मारता आनी देव ताका येवन बचाव करता. दंड तांचे कृत्या पुस्तक अध्याय 16 थंयसर वाक्य 20 आनी 5 वाचता आमी. पौल आनी सिलास जेजूची शुभ वर्तमान परगट केल्ल्या खातीर ताका बंदेंत घाल्ल्या वेळार थंयसर बंदेंत ते निराश जायनांत, बेजार पावनांत, कंगाल जायनांत बगार देवाची स्तुती ते करतात आनी थंयसर तांकां सुटका लाभता. वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेन्ना आमी आमची नदर जेजूचेर घालता आमच्या जिवितांत घडटा ताच्या पाणी विस्मिता. देवाक असाध्य जाल्ले खंयचेच ना. लुकाचे शुभ वर्तमानांत 1 वाक्य 30 आनी 7 देवाक असाध्य जाल्ले खंयचेच ना. मनशांक खंयचे असाध्य जावंक पुरो, देवाक असाध्य जाल्ले खंयचेच ना. ह्या उतराचेर बरोवसो दवर न्हू. आमच्या जिवितांत असचे सर उणेपण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ह्या घडये जेजूक आमी समर्पून दिवया, जेजूक आमी समर्पून दिवया, जेजूक आमी समर्पून दिवया. आमच्या जिवितांत असचे सर उणेपण समर्पून दिवया, समर्पून दिवया. चंचल जायना का कंगाल
जायना का आस्तलो पोंतु पर्या लगीच हांव तुज्या लगीच हांव तुज्या लगीच हांव तुज्या लगीच हांव तुज्या जियेच्या कसा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका तुकारी सूख रसलोलो कसो सांबाळता सदा जियेच्या कसा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका तुकारी सूख रसलोलो कसो सांबाळता सदा चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोंत पर्या लगीच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोंत पर्या लगीच हांव तुज्या लगीच हांव तुज्या लगीच हांव तुज्या माथेवाची शुभवर्तमान अध्याय 20 आणि 1 वाक्य 20 आणि 2 थंयसर जेजू म्हणटा जे कितें तुमी भावार्थान मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें भावार्थान मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुमी भावार्थान मागतात ते तुमकां म्हजो सर्गींचो बाप फावो करतलो जेजूच्या ह्या उतराचेर पातयेनी दवरून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचे सर गरजो आमच्या मुखार आसच्या जेजूक आमी समर्पण दिवया विविध गरजो घेवन हांगासर आमी आयल्या आमचे सर गरजो आमचे गरजेचे अत्रेक आमचे विनवणी ह्या घडये आमच्या मुखार आसच्या जेजूक भावार्थान पातयेनेन तो आमकां फावो करतलो म्हणल्यार भरवशान ताका आमी समर्पण दिवया आमचे कुटुंब आमी समर्पण दिवया कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक आमी समर्पण दिवया हर एका सांद्याच्या गरजां खातीर आमी मागया कोणे आमची मागणी विचारल्यात तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन सबार कुटुंबांनी आज शांती ना समाधान ना दुबावाचे वारे वाळून आसा त्या कुटुंबा खातीर आमी प्रत्येक जावन आमी मागया प्रत्येक जावन मागया आमी युवजना खातीर आज सबार युवजन आमाल पिवणे ड्रग्साक वळख जाल्यात आपले जिवीत फुडार तांणी विबाड केला तांचे खातीर आमी मागया जायते तरणाटे आज काम नासतना आसात तांचे खातीर आमी मागया जो कोण सैरीक सोदून आसा तांचे खातीर आमी मागया भुरग्यांचे देणे खातीर मागोन आसच्या हर एकल्याक ह्या घडये आमी जेजूक समर्पण दिवया आर्थीक अडचणेंत आशिल्ल्या हर एक आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया भुरग्यां खातीर मागया हा सगळो संसार घायला आज झुजाद्वारे जायतो लोक अनाथ जाला निराशेत जाला सगळो संसार ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया सगळो संसार जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया ह्या संसारांत कश्टमच्या हर एकल्याक तोच जेजू आशिर्वादान कुरपेन बेसावाणी भरोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया
आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात तांचे जावन आसा सर्गींचे रास आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूक समर्पण दिवया सर क्रिस्ती भाव भयण्यांक आज जायतो लोक जायत्या क्रिस्तांवांचेर विविध रितीचो हल्लो चलोवन आसा ह्या सर आमच्या कोस्टुमच्या क्रिस्ती भाव भयणीक ह्या घडये आमी जेजू समोर हाडया प्रत्येक जाण मगच्या भावा आनी भयणीनो आज आमी मागया परगांवांत काम करच्या हर एक आमच्या भावा आनी भयणी खातीर जायते आमचे भाव आनी भयण परगांवांनी काम करते आसात जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून थंयसर काम करता आसतना विविध रितीचे अडचण विविध रितीचे कश्ट तांकां आयल्या रे कुटुंबा खातीर ते थंयसर वावर करन आसात सॅक्रिफायस करून वावर करन आसात ह्या घडये सर आमच्या परगांवांत काम करच्या भावा भयणींक जेजूक प्रत्येक जावन ह्या घडये समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत कोणी परगांवांत काम करची आसा जाल्यार परगांवांत शिकची आमची भुरगीं आसा जाल्यार प्रत्येक जावन ह्या घडये आमी जेजूक समर्पण दिवया जेजूची कृपा ताची बेसांव परगांवांत वावर करच्या हर एकल्याचेर वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी भावार्थान पातयेन मागया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सर आमची मागणी जेजूक समर्पण दिवन ह्या साक्रामेंताच्या जेजूचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया Jedea ora sacramenta sastrana coroia purviliatia rupa bodla novioriti adaria solvon vecia ascatviscia pavartace baldevia zashe baba tashes puta ullasani stutisa podvi maima sasna sasna yekastania arseta tukadogaja spirita samasame navarta प्रार्थूया हे देवा विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलोय तुजी सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना मोगाचेनो सक्रमेंताचे बेसांव आमी स्वीकार करता आसतना आज प्रत्येक जावन परगांवांत वावरतल्या हर एका भावा भयणीक जेजूक आमी समर्पण दिवया त्या सक्रमेंतांत असल्या जेजूची सगत ताची कृपा परगांवांत काम करच्या आनी वावुरच्या आनी शिकच्या हर एकल्याचेर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया
कैसर वो सोधून बरी भलायकी तूं सोयस मुसो सोमिया कोण कर म्हाका वेगी कैसर वसो सोधून करे जीवित तोच जीव आनी जीवन भर म्हाका पाय सर्गाच्या जेसू तुझ्या देवा जेसू मुझा राया जेसू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನಾನು ಆತರಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ओंकार बरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवेन कुर्साच्या कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.